कॉन्फरन्स सुरू करचे आधी आज पहिल्याच फावट आमचे मध्ये आन्सर आयल्यार आमच्या प्रदेशाच्या ऑफिसान श्री सुभाष बाब शिरोडकर पयलींचे मंत्री आणि पयलींचे काँग्रेस पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष म्हणजे स्वागत करपाक हांव प्रेमानंद मामले विनंती करता की तेंच्यांनी ताका मुख्य आनी चालू ताचें स्वागत करचें. 2 दिसां आदी आमचे दोगूय पयलींचे आमदार तेंच्यांनी आपल्या आमदारकीचो राजिनामो दिलो आणि केंद्रीय कार्यालयान त्या दिसा 5 वरांचेर तांकां प्रवेश दिलो. ह्या समयाचेर 1.5 वर्सां सरकारान जेन्ना स्थापन करपाच्या पक्षान जेन्ना ठरयलें त्या वेळाचेर नितीन गडकरीन फुडाकार घेवन 9 आमचे घटक जे आमकां सपोर्ट करतात, गोवा फ्रंट आसूं, मोगो पक्ष आनी इंडिपेंडंट, ताका घेवन स्थिर सरकार दिवपाचो आमी एक कार्यक्रम आंखलो. त्या अनुसार 1.5 वर्स पूर्ण जालें आनी हें सरकार आमकां फुडले 3.5 वर्सांचे 5 वर्सां मनोहर पर्रीकराच्या नेतृत्वा सकयल आमकां टर्म पूर्ण करपाचो आसा. मंगळाराक सांजचे 5 वरांचेर हांवें भारतीय जनता पक्षात दिल्ली पक्षाचे अध्यक्ष माननीय श्री अमित शाह यांच्या मार्गदर्शक श्री पीयूष गोयल हांच्या सहकार्याच्या उपस्थितीत थंय पक्षात प्रवेश केलो. काँग्रेस पक्ष जवळजवळ 32 वर्सांसून सोडला हांवें आनी ताका कारण कितें जर जाय जाल्यार फाटल्या 18 म्हयन्यांत हांवें बारीकसाणेन पळयलें की एक मत ना थंय. हाजी पयलीं आशिल्लें अशेंच वातावरण, पूण तातूंत मागीर मुखार खंय तरी थोडीशी एकजूट जाताली आनी कितें घडटालें. प्रामुख्यान हांवें विचार करपाक फाटले 2 म्हयन्यात ताजे पयलीं न्ही, प्रामुख्यान विचार करपाक कारण अशें जाल्लें की फाटल्या 10 वर्सांक बीजेपीचो आमदार जरी आमच्या मतदारसंघात आशिल्लो, विकास जसो जावपाक जाय आशिल्लो तो जावं ना. सो म्हाका दिसलें की म्हजें पावल हांवें मारलां म्हणजे चुकीचें न्ही. कालच्यान परच्यान जे लोकांचो प्रतिसाद मेळटा म्हज्या मतदारसंघात आनी मतदारसंघा भायल्यान बी लोक म्हणटात सुभाष तुवें बरें पयलीं करपाचें. हांवें तें पयलीं केलें ना. एक गजाली एक क्षण आसता, तो क्षण येवच पडटा, तो मुर्ती येवचो पडटा. आय क्वायट हॅपी दॅट आय जॉयन बीजेपी. 12 वर्सां तांचे बरोबर काम केलें. खुबश्यो गोष्टी तांच्यांनी म्हाका शिकयले रिलेट्स टू पर्टिक्युलरली ऑर्गनायझेशन. आनी खंय तरी मध्यंतरी जो म्हाजो मतदारसंघ जो आसलो पेडणे मतदारसंघ हो डिलिमिटेशन टायमार रिजर्व फॉर SC हांव भायर फेकलो गेलो, कारण 3 मतदारसंघ पेडणे तालुक्यान आसले, ताचे 2 जाले आनी 2 म्हाजो जो आसलो तो रिजर्व जालो. साहजिकच कार्यकर्त्याचे सदांच आयकचें पडटा. कार्यकर्ते म्हणपाक लागले की हांगा आमकां जर मतदारसंघच ना जाल्यार आमी कितें करप. ते कारणान दुसरे आमचे काँग्रेसचे तेन्नाचे लिडर म्हाजे मित्र तांचे आग्रहानुसार भारतीय जनता पक्ष सोडून हांव गेलो आनी काँग्रेसीक जॉयन जालो. ह्या भारतीय जनता पक्षाचे आदरणीय मुख्यमंत्री आमचे भाई पर्रीकर त्यांच्या आशीर्वादान हांव विरोधान आसून सुद्दां म्हाका ज्यो नोकऱ्यो तयार जाल्यो सरकारान भरपूर नोकऱ्यो म्हाका दिल्यो, बारीकय दिल्यो, मोठ्योय दिल्यो. डेव्हलपमेंटच्या बाबतींत केन्नाच तेंच्यांनी विचार केलो ना की बाबा हो विरोधातलो आमदार आहा. तुमच्या म्हायती खातीर सांगता, सत्तेन आसून सुद्दां काही आमदारांची जितली कामां जाली ना त्यापेक्षा जवळजवळ 32 कोटीची डेव्हलपमेंट वर्क फक्त 1.5 वर्सान माझी सँक्शनय जाली, सुरू जाली, कंप्लीट जाली, वर्क्स ऑर्डर हातान खुबशे आसा. In Congress, what he meant to say in Congress is they are not able to find a leader. We have a leader. Our chief minister is a leader. Why are you comparing that to here? You don't compare here and there.
काल विजय सरदेसाय स्टेटमेंट केला की बीजेपीच्या हायकमांडान नवो लिडर सोडपाचें काम सुरू केला. पण तू विजय सरदेसाय विचार, तू विजय सरदेसाय प्रश्न विचार. हांव तू जेन्ना बीजेपीचे म्हणटा पळय, तू काँग्रेस आनी बीजेपी करता, तू विजय सरदेसाय बीजेपीन ना, तो बीजेपी येता विजय बीजेपी काय तरी तेका सांगपाक लागता. तू जेन्ना बीजेपीचो प्रश्न करता, तू जेन्ना बीजेपीचो प्रश्न करता, आमचो लिडर बीजेपीचो मनोहर पर्रीकर आसा हे लक्षांत तुम्ही सगळ्यांनी हाडपाक जाय.